4 क्वेश्चन्स आसा. सो लेट्स सी कितें डिस्कशन जाता. अजून पर्यंत काय आयज चड बिझनसान काय आउट केल्लें ना. कॉलिंग अटेन्शन एक आसा फायराचेर. असेंब्ली बेगीन का बरं जाता टायम पावता अशी दिसता पॉयंट रेस करपाक. टायम तुमकां खबर आसा टायम पावत ना डिस्कशनूच दवरिना न्हू. आयज पासून तेंच्यांनी बिझनस आहारान कांय मेजर डिस्कशन कांयच दवरूंक ना. सो पळोवया कितें आयज हाडटा तें. तुजें कॉलिंग अटेन्शन बीन कितें आहा? कॉलिंग अटेन्शन हांवें आयज घालूंक ना कित्याक एक फायराचो कॉलिंग अटेन्शन आसा. सो तेजेर हांव उलयतलो. ते ऍक्टिव्हिस्ट मादे टायगर रिझर्व डिक्लेअर पळय ते आतां कितें आसता डिबेट खूब जाता तितून. बट अजून पर्यंत जो चेअरमॅन आसा आतां ऑलरेडी हाऊस कमिटी काडलेली आसा. सो चेअरमॅनाक तुमी विचारपाचें की एक्झॅक्टली तुमकां कितें जाय. बट जेन्ना रिझर्व मागता कितें मागता तेजी फूल स्टडी आसपाक जाय. तेजी कितें डिफरन्सीस जावपाक शकता, कितें चेंजीस जावपाक शकता. सो हें खूब कितें आसा. सो आमची ऑलरेडी हाऊस कमिटी आसा म्हाजे बाबतींत. सो डिस्कशन जावनी आनी देन लेट जो आमचो चेअरमॅन आसा ताका आउट करून कितें आसा तें. कमिटीचे मत किती ऍक्च्युली खंयचे तुमची कमिटी आसा हाऊस कमिटी मेनली बिकॉज ऑफ द म्हादे इश्यूक लागून हाऊस कमिटी काडलेली आसा. सो ते डिस्कशन आसा. आनी मेन तुमी आतां पळयला आसता रिसंटली आमी जेन्ना TFF मुवमेंट स्टार्ट केल्लो तेन्ना पासून तेंच्यांनी कांयच हें करना. बिकॉज आय एम अ मेंबर ऑफ हाऊस कमिटी. पण जेन्ना CRPC लायली 144 इन 70 तेन्ना कोणानूच कांय हें करना. चेअरमॅनान पासून उलोवंक ना. सो हें खूब दूख दिसता की आयज गोंयान अशें चालू आसा आनी कोण उलोवंक सोदना, कितें डिस्कस करपाक सोदना. म्हादेय बाबतींत पासून जेन्ना डिस्कशन आमी करूंक सोदता आमी थंय कितें रिसर्च करूंक सोदता, आमी कितें पदयात्रा काडपाक सोदता, जाल्यार खंय ना खंय आडकाव हाडपाचो हो प्रयास आसा. आनी हो आमकांच कित्याक आसा हेजो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा.